म्हादय उदका वाटप थारायल्ल्या वाट्याप्रमाण आणि वाद तंटो नासतना जाळवणदारांच्या कल्याणकारी पद्दतीन चालीक लावंक म्हूण रजाव दिवन केंद्रान म्हादय ऑथॉरिटी प्रवाह नेमल्या. मात ऑथॉरिटीचो प्रवाह खंयचे दिशेन वता तें कळूंक अजून ऑथॉरिटीची रचना केंद्रान अधिसूचित केल्ली ना. तरी कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारानूय नेटान येवकार दिला. म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आनी रिपोर्ट लागू करूंक केंद्रान म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नेमून ताका प्रवाह म्हूण नांव दिलां. अजून रचना थारावन वांगडी नेमपाचे आसात. गोंय आनी कर्नाटकाचे म्हादयच्या उदका विशींचे प्रकल्प हे अधिकारिणीच्या देखरेखी खाला. हे अधिकारिणीत गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे WRDचे इंजिनियर इन चीफ, चीफ इंजिनियर वा अतिरिक्त चीफ इंजिनियर पावंड्यावेलो एक अधिकारी आसपाक जाय. हायड्रोलॉजीचे तज्ञ आशिल्ले स्वतंत्र नामनेचे इंजिनियर वा चीफ इंजिनियर पावंड्यामेरेनचे प्रोफेशनल्स तांची नेमणूक केंद्र सरकार करतलो. अधिकारिणीच्या घोशणेच्या कांय दिसां आदीं गोंयान अधिकारिणीचे प्रस्तावित रचनेविशीं केंद्राक कांय गजाली लेखी पत्रव्यवहार करून सुचयल्ल्यो त्यो अश्यो. ऑथॉरिटीचेर दरेक राज्याचो एक वांगडी नेमपाचे सुवातेर गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे दरेकी 2 वांगडी आसचे. ऑथॉरिटीच्या चेअरमॅन पदाचेर निवृत्त न्यायाधीश आसल्यार बरो. ऑथॉरिटीचे मुख्य कार्यालय पणजे आसचें म्हूण गोंयान मागणी केल्ली. केंद्र सरकारान आदीं मुख्य कार्यालय दिल्ली दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताचेर गोंयची हरकत. गोंय म्हणटा म्हादयच्या उदकाचो वांटो गोंयांत मोठो आशिल्ल्यान ऑथॉरिटीचे हेडक्वॉर्टर्स गोंयांतूच आसूंक जाय. मात गोंयचे हे मागणेचेर केंद्रान अजून मेरेन कांय स्पश्ट केल्लें ना. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रान पणजे ऑफिस करपाची मागणी मान्य केल्या. म्हणटा कारण आमचो कंटिन्युअसली एक डिमांड आशिल्लो की म्हादय ट्रायब्युनल ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी तेज्याच प्रमाणे म्हादय प्रवास ह्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी म्हादय ट्रायब्युनल ऑथॉरिटी फॉर्म केल्ली आसा आनी ताजें ऑफिसूय बी जें आसा तें पणजेंत आमी डिमांड केल्लो तें तेंच्यांनी पणजेंत मान्य केलां. निश्चित रित्या म्हणजे कर्नाटकांत पयलीं म्हणजे जो हाजेर बंदारा जो घातलो कणकुंबी साकून आनी तेतूंतल्यान थोडें उदक जें डायवर्ट जातालें तेजेरूय कंट्रोल हाडपा खातीर आनी म्हादय ट्रायब्युनल अवॉर्डान जो ऑर्डर दिला तो कंट्रोल करपा खातीर आनी एक्झॅक्टली तितकेच उदीक सोडपा खातीर म्हादय ट्रायब्युनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा पळय ही काम करतली आमकां खात्री आसा आनी आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करची म्हणून मागताले. हांव ती केल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. आमदार कार्लोस म्हणटा आमी इतले बेगीन विक्ट्री सेलिब्रेट करप योग्य न्ही. कॅबिनेटान निर्णय घेतलो म्हूण एक्ट जायना. ती केंद्र सरकारान केलं तें विच इज द म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी इज नॉट येट कॉन्स्टिट्यूटेड. ते फकत एक डिसिजन गेलें इन कॅबिनेट by the union government, and I don't think it is time to celebrate this as a victory. The Madey Water Authority has to be constituted by an act, and the act has to then constitute the authority. That means the composition, kon astale te authority, kon chairman astalo, kon member astale, kon technical member, non-technical member te sagle, and representatives of the respective governments astale. And then staffing has to be done. लोकां recruit करूं जाय आनी after that it will be operational. आदी जल आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा DPRक बावटो दाखयला आनी आता केंद्रान ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड चालीक लावंक म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी जाहीर केल्या. ऑथॉरिटीची रचना कशी, वांगडी कोण, मुखेली कोण, पत्तो, हेडक्वॉर्टर्स निश्चित नासतनाच कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारूय येवकार दिवन मेकळे. ऑथॉरिटीचो प्रवाह खंयचे दिशेन वता तो केंद्रान ऑथॉरिटीची रचना आनी वांगडी निश्चित केल्या उपरांतूच कागदावेले न्यूट्रल ऑथॉरिटीचे खरें वजन कोणाचे ते कळपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.